पणजे नुस्तेमाऱ्यांचेर जी लाठीचार्ज जाल्ली ताचेर मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी न्यायालयानी चौकशी 30 दिसां भितर जातली म्हण रामपणकारा भावांक उतर दिल्ले। मात 80 दीस जावनूय अजून हाचेर कांय कारवाय जावना म्हण मंगळारा रामपणकारांनी अतिरिक्त जिल्लो अधिकाऱ्याची भेट घेतली। गृहमंत्र्याक पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांच्या सुरक्षे बाबतीत उपाय काडपाक अपेस आयला। तांचे कडेन न्याय दिवपाक जायना जाल्यार तांणी ह्या पदावेल्यान राजीनामो दिवचो। तशेंच रामपणकाराचो एकवट हाची अध्यक्ष आमदार एलिना साल्ढाना हांणी विधानसभेत ह्या संदर्भात आवाज काडचो, ना तर तांच्यांनी बी राजीनामो दिवचो अशी मागणी ऑलेन्सियो सियोमस हांणी केल्या। ITX गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक। See, they came here to ask whether the inquiry is over or not. Now, I am only holding for the collector, who must have already given the report. They'll have to read that report and then take a decision. Now, all of a sudden, they cannot ask me. It is clear whatever he has to give to the government, he must have given. 80 days pass झाले म्हणून ते म्हणा पाहिजे. There's no question of 80 days. Collector ना म्हणून additional. There's no question of collector na. There's no question of collector na. I have told you I am holding for collector. So where there is a question of collector na. But the inquiry was to be conducted by him and he must have conducted. Because he must have already given the report to the government. He is appointed. Did he take you and me inside? So those people, inquiry is, it is for the government to read that report. Having read it, then the government will come with some decision. आयज आमी गेल्ले तेका एडिशनल कलेक्टराक विचारपाक की हे मॅजिस्ट्रल प्रोब हे 60 डेजाचो प्रोब तो एक्चुअली 30 डेजाचो आनी 30 दीस गव्हर्मेंट एक्सटेंड करून 60 डेज केलो। आयज 80 डेज जाला, अजून पासून मॅजिस्ट्रल प्रोबाचे कांय आमकां खबर ना। आयज कलेक्टर म्हणटा, एडिशनल कलेक्टर म्हणटा तेका कांय खबर ना म्हणटा। सो आमकां एक कळोंक जाय सरकाराक हो कित्याक हायड एंड सीक कोत्ता म्हणून। चीफ मिनिस्टर हू वॉज द होम मिनिस्टर तेणें आमकां एश्युरन्स दिल्लें की 30 दिसांनी हो मॅजिस्ट्रल प्रोब काबार जातलो। आयज 80 डेज जाला, अजून पासून हो प्रोब काबार जायना। हितून पिक्चर क्लियर कळटा की होम मिनिस्ट्री हे मॅजिस्ट्रल प्रोब आहा तें पुश करून आमकां कितें नेगेटीव आन्सर दिवंक सोदता, पूण हेजेर कळटा की होम मिनिस्टर हॅज फेल्ड टू इवन इन्क्वायर प्रॉपर मॅजिस्ट्रल प्रोब। Therefore, the Home Ministry has failed to even protect the traditional fishermen and people of Goa. So we demand the resignation of Home Minister, who has failed to assured on his request. He said 30 days. As 80 days जाले कित्याक आमकां मॅजिस्ट्रल प्रोब येवना? तुमी भियेला कित्याक सेशन चलता म्हणून लोकांक आन्सर दिवपाक तुमी भियेला। हेकाच लागून हांव मागता की गव्हर्मेंटान ताबडतोब ह्या 2 दिसांनी हे मॅजिस्ट्रल प्रोब सगळे लोकांक कोडयचो म्हणून, नाल्यार पार्सेकार रिजायन जावचो म्हणून। एज हेज फेल्ड टू कंट्रोल द क्राउड एंड ऑल्सो हिज पुलीस हॅव गॉन आउट ऑफ द वे एंड अटॅक द ट्रेडिशनल फिशरमॅन हू आर पीसफुली प्रोटेस्टिंग। जे मिनिस्टर ऑर MLA आमचे गोंयचे खातीर आसा जाल्यार आमचो इश्यू असेंब्लीन काडचो म्हणून। तो आतां फकत एकल्यानूच काडला, तो मायकल लोबो। सो वी वॉन्ट टू नो वॉट अदर्स आर डुईंग, वेदर दे आर स्लीपिंग, वेदर दे आर इंटरेस्टेड इन द पीपल ऑफ गोवा एंड स्पेशली द फिशरमॅन। एंड I request Alina Saldana to speak because she is the General Secretary of Goinsar Rampanakar's Wakeboard, or she should make a cleansed because she was present at that day. On 11th May also she was present, then she was present on 12th May also. She should tell the government clearly or otherwise resign from the government, because her husband today supported that government not to work against the fishermen or the people of Goa. This government has done only U-turns and nothing else. आम्ही आता रावता हे आणि 1-2 दिसान तर काय जायना जाल्यार आम्ही एक मोर्चा काडचो पडलो असेंब्लीक। लोकांक कळोनी आता इलेक्शन इयर पावलो म्हणून कळोनी हे सरकार गोंयचे फिशरमॅनाक लागून न्हू। आतां फिशर कोर्स ऑफ एक्शन म्हणजे आतां आमी सरकारा कडेन वचचें पडलें, CM कडेन वचचें पडलें। बाबा रिपोर्ट आयलो काय ना, आयलो जाल्यार तें कितें जालें, फायंडिंग्स कितें आसा रिपोर्टाचे ह्या मॅजिस्ट्रल इन्क्वायरींतल्यान। जे पोलीस सामके निर्दोश आनी लोक दोशी काय कितें तें आमकां आतां कळूंक जाय। आतां कोण हितून दोशी आसा, लाठीचार्ज कोणें केलो? बट आमी मागतात जेन्ना CMान जेन्ना पळय तर सांगलें ताबडतोब एक काम CMान ताका सांगपाचें जाता तितलें बेगीन आपल्याक ती न्याय दी म्हणून कोणें चुकून हांव तो कळपाक जाय म्हणून। आनी क्लियर पिक्चर आहा
व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आहा, मिडिया सगळे तेजे रिकॉर्डिंग आहा, कोण लाठीचार्ज केल्या कोण कोणा मारले कितें केला ते सगळे हे इतलोय प्रूफ आसतना जर हो सरकार पार्सेकार सरकार आहा तो BJPचो तर लोकां जर फटोवपाक सोदता जाल्यार हेजे मुखार लोकांक गोंयच्या आख्ख्या गोंयच्या लोकांक हेजेरूच इंट्रस्ट घेवची आनी 17 पळय इलेक्शन जातलें तेन्ना दाखोवन तिच्या फोटींग सरकाराक कितें आनी काय तेजो शेवट कितें तो